भारत सरकाराची देशांत चालू आशिल्ली भारत संचार निगम लिमिटेड सरकार काबार करपा खातीर प्रयत्न करता। जायते फावट सरकारान BSNLच्या विरोधात निर्णय घेतल्यात। सरकार स्वताची दूरसंचार कंपनी बंद करून खाजगी दूरसंचार कंपन्यांक देश आनी देशांतल्या लोकांक लुटपाचें कारस्थान करता। म्हूण सरकाराच्या ह्या निर्णयाच्या विरोधात BSNL कामगारांचें देशभर आंदोलन चालू आसा। गोंयांतल्या कामगारांनी देशांत चालू आशिल्ल्या आंदोलनाक तेंको दिला। BSNLान मोबायल सर्विसीस 2 वर्सां मागीर आयिल्ली आशिल्ली, प्रायवेट ऑपरेटर पयलो आशिल्ले। त्या वक्तार प्रायवेट ऑपरेटर्स इनकमिंग कॉलाकूय चार्ज लायताले, 16 रुपया। ते थोडे न्ही 16 रुपया इनकमिंग। जेन्ना BSNL मोबायलान उतरलो त्या वक्तार BSNLान फर्स्ट पयलू काम केलें ते इनकमिंग फ्री करून दवरले। ताका लागून गव्हर्मेंट कंपनी जाय तांची प्रायसींग फाल्यां जर गव्हर्मेंट कंपनी काबार जाली जाल्यार वॉटेवर प्रायस प्रायवेट ऑपरेटर सांगता ते आमकां भरचे पडटले सगळ्यांक, देशाच्या लोकांक। थंय कांय बार्गेनींग आसचें ना। जेन्ना BSNL गव्हर्मेंट कंपनी आसतली सर्टनली थंय बार्गेनींग आसतलें आनी ती सगळ्यांचो विचार करून सगळ्यांचो हेतू धरून एक मिनिमम प्रायजान तुमकां सर्विसीस दितले। ताका लागून आमी हो BSNL सर्वाय करपा लागून हे मागता। आतां तुमकां खबर आसतलें 4G आयला, द फास्टेस्ट सर्वीस, इंटरनेट सर्वीस। आमी फाटलीं 2 वर्सां सरकारा कडेन भीक मागता, सरकाराची कंपनी सरकारा कडेन भीक मागता की आमकांय 4G दिवचे। आजून 4G स्पेक्ट्रम आमकां दिना, वेरेज बाकीचे प्रायवेट ऑपरेटर फाटलीं 2 वर्सां जालीं 4Gचो सर्विसीस लॉन्च केल्लो आसा आनी कस्टमरांक तेजो भार जाल्लो आसा। सेकंडली BSNL फॉर्म जाल्लो तेन्ना आमचे लँड मॉनेटायजेशन जावन आशिल्लें। आतां 19 वर्सां जालीं आजून लँड आमच्या नांवार जावना। आमचे सगळे कडेन प्रायम लोकेशनाचेर बिल्डिंग्यो आसा, जागे आसा। आमी सांगता आमकां हे जागे आमच्या नांवार करून दिवपाचे। प्रायवेट कंपनीज, ऑल प्रायवेट कंपनीज टुगेदर अराउंड 6.5 crore rupees, 6.5 lakh crore rupees रिणान आसा, वेरेज BSNL फक्त 15,000 करोड रिणान आसा। आमी लेटर ऑफ कम्फर्ट मागता गव्हर्मेंटा कडेन, आमकांय रीण घेवपाक परमिशन दिवचे, आमकां सर्विसीस बरी करपाक। आमकां कॅश क्रंच आसा, सो आमकां लोन दिवचो, लोन घेवपाक एक लेटर ऑफ कम्फर्ट दिवचो, तो सुद्दां ते दिना। सो हातून तांचो कितें विचार आसा तो आमकां खबर ना। आतां मोरओवर आमचे 1.8 lakh एम्प्लॉईज आसा, त्यांचो फ्युचर आसा। हली आमचे नवीन लोक जॉईन जाल्ले आसा, अराउंड 35 ते 40 हजार तरणाटे आतांच जॉईन जाल्ले आसा। तेय IIT गेट्स इंजिनियरींग करून आयिल्ले आसा, त्यांचो फ्युचर आसा। तांचें कितें? मदींच एक अफवा उडयली की BSNL बंद करपाचें, तुमी सगळ्यांनी वाचलां आसतलें, पेपराचेर आयलें। ही एक मोठी अफवा केली, अफवा काय भितरल्यान हें खरें आमकांय खबर ना। ताका लागून आमी हो 3 दिसाचो स्ट्रायक केल्लो आसा आनी 3 दिसाच्या स्ट्रायकाक आजून मॅनेजमेंटांनी किंवा सरकारान आमकां उलोवणे खातीर भाचाभाची करपाक आफोवना। BSNL बंद जाल्यार लाखांनी कामगार बेकार जातले, तशेंच खाजगी कंपनी लोकांक लुटताले, आपणाक जाय ते दर लायताले। भारत सरकार खाजगी कंपन्यांच्या फायद्या खातीर सरकाराची कंपनी बंद करपा खातीर शकता, जाल्यार मुखार सरकार तांच्या फायद्या खातीर कितेंय करपाक शकता, अशें SA आगा हांणी सांगलें। रिजन बिहायंड द लॉस एक्चुअली जेन्ना BSNL फॉर्म जाल्लो तेन्ना आमचे कडेन 40,000 crore rupees रिजर्व फंड आशिल्लो। स्लोली गव्हर्मेंटाची कंपनी आसून सुद्दां लायसन स्पेक्ट्रम फीज आमचे कडल्यान घेतली आनी कसले चार्जीस लायले, अशें करून सगळी तिजोरी खाली करून दवरली। वायमॅक्स आउटडेटेड एक स्पेक्ट्रम दिलो, ताका लागून 10,000 कोटी आमचे कडल्यान घेतले। ताका लागून आमकां मागीर स्ट्रायक करचो पडलो आनी आमी 6.5 करोड रिटर्न मागले। पेन्शन कंट्रिब्युशन वयता आमचो, तो बेजिकाचेर एक्चुअलाचेर वचपा जाय, पण तो एक्चुअलाचेर वचना, हायेस्ट ऑफ द बेजिकाचेर जाता। तो कंट्रिब्युशन सुद्दां आमचो रिटर्न केलो, सरकारान एक्स्ट्रा पयशे आमचे घेवन दवरल्या, ते सुद्दां 2-3 हजार कोटी जाता। ते सुद्दां आमकां दिल्यार आमी आमची सर्विसीस बरी करूं शकता। त्या शिवाय एक्स्ट्रा इन्कम टॅक्स कट केल्लो आमचो, तो आमी स्ट्रायक करून परत घेतलो। 64,000 आमचे
टावर्स आसा ती तेंच्यांनी मदीं टावर कंपनी सेपरेट करपाचें ठरयलें, ताकाय आमी ओपोज केलो. म्हणजे ईच एंड एवरी टायम ते कशे तरी BSNLाक तोडपाक सोदता आनी आमकां एवरी टायम स्ट्रायक करचो पडटा आमच्या सर्वायवलाक लागून. म्हणजे त्यांचो हेतूच असो आसा की ह्यो BSNLाक काबार करपाचो. टावर कंपनी सेपरेट करपाची कांय गरज ना. आमचे लोक आसा, सुशिक्षीत आसा, सगळे एज्युकेटेड आसा, इंटेलिजंट आसा, ते काम करू शकता, ते टावर कंपनी टावरांक सांबाळू शकता. तरी पण हांकां प्रायवेटायज करपाक जाय आशिल्ले टावर. आमचें म्हणणें इतलें आसा की सरकारी कंपनी लोकांच्या हेतूक लागून, लोकांचे भलायके लागून आसूंकूच जाय. जर प्रायवेट जाली, प्रायवेटान घेतले, तेंची मनमानी जातली, ते जे सांगतले तितले पयशे आमकां दिवचे पडटले. फाल्यां कितेंय रेटीन ते लायतले, आमकां आवाज उठोवपाक खंयच जागो आसचो ना.